मेगा प्रकल्पा आड कारापूर सरवणकारांच्या आंदोलनाक आज 70 दीस जाले। लोक आपल्यो समस्या आनी गाराणी घेवन पर्यावरण आनी टीसीपी खात्यात आयिल्ले, पूण थंयूय निराशा। गोंयच्या ऑफिसान आमकां खंयच न्याय मेळना। आमी नीज गोंयकार आसून आमकां हांगा भायल्या लोकां खातीर वागचें पडटा आनी दिल्लीकार आतां गोंयकार जातले हांगा येवन। तांकां आतां जर कितें मागोंक येयलें जाल्यार सगळें सायनी बी मेळटलें पूण आमकां गोंयकारांक हांगा कसलो न्याय मेळना। हांव मागता सरकारा कडेन चुरचुरे करे लोकांचे। आमी 70 दीस जाले बसता थंय, एक दीस तुमकां आमचे काकू देयना। आमी थंय बसनात वचची ना, वचची ना, थंयच बसची। आमी दोना प्रोजेक्ट स्क्रॅप केले शिवाय कसली हलची ना, कशीच हलची ना। 2 वर्सां जाली हेजेर कंप्लेनी घातल्या, कोर्टान गेल्ले आसा, डिपार्टमेंटा कडेन परत येवन विचारता। आयज जे वांगडी आसा ते परत येवन विचारून सांगता आनी जे डिमांड करता की हे स्टॉप जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय। पण डिपार्टमेंटाचो जो डायरेक्टर आसा म्हटल्यार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट केला कित्याक? हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एनवायरमेंट राखपाक केला। पण हांगा अशें जाल्लें आसा, आमी तांकां सिंपल विचारलें तुमी हेजेर आजून पर्यंत एक्शन कितें घेतलें? जावं तुमी वचोन विजीट तरी केला? ते म्हणटा आमी आजून विजीट करूंक ना, सायट इन्स्पेक्शन करूंक ना। आयच्या दिसा भितर हें काम स्टॉप जावपाक जाय, ना जाल्यार आमी हांगासले हालपाचे ना। आमी हांगा सगळे हांगा उबे बसोन रावतले। ते फक्त आतां पेपर करून ठरयतले खंय की हांगासर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जातलो काय ना ते। ताका एक प्रश्न विचारलो, तो आतां एनवायरमेंट डायरेक्टर म्हणून बसला आनी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल म्हणून कायद्यान आसा। ताका विचारले आमी की तुजेर कोणाचेर दबाव आसा, तुका कोणी धमकयला? तो ना म्हणटा। मागीर आपलें काम करपाक फाटीं कित्याक सरता तर? मेगा प्रकल्पा खातीर सैमाचे जे डिस्ट्रक्शन जाला त्या खातीर पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाची ईसी लागता काय ना ते पर्यावरण खात्याकूच खबर ना। हे विशीं सोमारा प्राधिकरणाची बसका घेवन कितें ते सांगता म्हूण खात्याचो संचालक सचिन देसाय सांगता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।